दीस ब्रेस्तार मेयाची 8 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 8 वोळ 26 ते 40 पर्यंत. तवळ सोम्याच्या एका दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, उठ आनी जेरुसलेमा थावन गाजागपेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेनकाक पैण करून वच. फिलीप उठोन पैण धरून वता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो. तो एक हिजडो. एथिओपियाचे कांदाके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या अख्ख्या भंडाराचो खजानदार. जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो. आपले गाडयेर बसून इसाया प्रवाद्याचे पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक पाटी वतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन्न फुडें सरलो आनी सरशी पावतच एथिओपियागार वाचून आसलो तें इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानान पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता मूं? म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या खरीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतालो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां हीं. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो. लोंव कातरतल्याच्या मुखल्यान मौन राविल्ले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली. देखून ताचे संतते विशांत कोण कितें उलोवंक शकत? हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका, प्रवादी हे कोणा विशांत म्हणटा? आपणास विशांत की दुसऱ्या कोणा विशांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट धरून वताना थोडें उदक आशिल्ले सुवातेर पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें आडकळ? ताणें गाडी रावयली. फिलीप आनी हिजडो दोगांय उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरून आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलीप आजोतांत पावलो आनी थंय थावन सेजारेयाक वचून पावसर वाटेर आशिल्ल्या सर्व शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 66 8-9, 16-17 आनी 20. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. तुम्ही राष्ट्रांनो, देवाचें नांव हरसिया, ताची स्तुती गाजाया. तो ताळो सगळ्यांक आयकून दी. ताणें आमकां जिवन दवरल्यात, आमचे पांय आदलून पडनाशे राखल्यात. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तांनो, तुमी समेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णितां आयका. म्हजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्घस्तुती म्हजे जिबेर सुटली ना. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. म्हज्या मागण्याची देवान बेपारवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. हांवूच तो सर्गींतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो.
म्हणटा आसुमी, जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वोळ 47 तावन 51 पर्यंत. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीं ओडले खरीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानूच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे थावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीं येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हणून न्ही, जो कोण देवा थावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण सतमनता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरण पावले, पूण सर्गार देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गींतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हर एकलो आपली भूक तान थांबोवंक वावर करता. खाण जेवण कितलें गरजेचें गी तितल्याच मापान शांती समाधान गरजेचें. थोड्या फावटी कितल्यो संगती आसल्यारय मनशा जिवितांत शांती समाधान ना जाता. असले परिस्थितींत संवसाराक शांती समाधान आनी भरवोसो दिवचे खातीर जेजू जिवीत असो उंडो जावन आमचे थंय जियेता. देखून जेजू आपूण सर्गींतावन देंवन आयिल्लो जिवीत असो उंडो म्हणून कळयता. कोण ताका स्विकार करता ताका सासनीक जिवीत लाभता. हांव आयलां दिवंक जिवीत भरोन वमतच्या मापान तें मेळा जाय म्हणून जेजू आशेता. कश्टांत सांपडलेल्यांक, एकसुरपणांत निराशी जाल्ल्यांक ताचे तावन भरवोसो लाबिल्लो. समारियाची स्त्री, प्रद्वारी स्त्री, रक्तस्रावांत पिडेस्त जाल्ली स्त्री जेजू सरशीं आयिल्ल्या वेळार ताणें तांकां नवें जिवीत दिलें. पवित्र येवकरिस्तांत जेजूक सेवतल्या आमी आमचें जिवीत मोडी जाय. अशें आमी सोम्याच्या मोगाचे साक्षी जातल्या. ताका स्विकार करतना आमी सासनीक जिवीत जोडटा.